येवकार, हांव श्वेता गांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. गोंयांत चोरयो लागल्यात वाडपाक. चोरय जाल्यात शिटूक. चोरये आदीं सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचेर मारतात हात. किटलेकार मारतात तकलेर हात. सोनाली फोगट मरण प्रकरणात वेगळेच मोडण. कल्लिसाचो धनी म्हणटा ते म्हजे न्हूच. हॉटेल धनियाचे घरकान्नीन केलो अटकपूर्व जामीन. माटोळेक लोक करतात बाजारांत गर्दी, पूण नानोडकार पुजयतात सैमीक फळां. बऱ्याच वर्सां सावन सांबाळ्या परंपरा. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सोनाली फोगाट प्रकरणात आयज कांय जामीन अर्ज दाखल केल्यात. कल्लीस आनी एका दुबावी ड्रग्स विक्रेत्याक अटक जाले उपरांत 2 दिसांनी दोगांयनी जामिनाक अर्ज केलो. पूण विडंबन कडेन संबंदीत आशिल्ल्या मनशान आपले जामीन याचिकेत आपूण ह्या नामनेच्या रेस्टॉरंटाचो धनी न्हय अशें म्हटलां आनी आतां ताची घर अटकपूर्व जामिनाचो अर्ज दाखल केला. NDPS न्यायालयान मात तांची सुनावणी 2 दीस मुखार व्हेल्या. सोनाली फोगाटाच्या मरणाच्या प्रकरणात एडविन आणि दुबावीत ड्रग्स विक्रेत्यांक 27 ऑगस्टाक अटक केल्ली. दोगांचेर NDPS कायद्या खाला खटलो दाखल केल्लो. फोगाटाच्या मरणा उपरांत तिचे कुटुंब फावल प्ले आसा असो दावो करून भायर सरलेले आनी पुलिसांनी FIR दाखल करपाची मागणी केल्ली. तेन्नाच तिच्या पोस्टमार्टम रिपोर्टात तिच्या आंगाचेर कांय दुबावीत रितीन जाल्ल्यो जखमो दिसल्यो आनी ताका लागून तिच्या दोग सहाय्यकांक अटक जाली. 1 सप्तकात ह्या प्रकरणातल्या वट्ट 4 अटक केल्या. पुलीस फुडलो तपास करतात. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान समीप नार्वेकार. सचिवालयातल्या कामकाजाची म्हायती दिवप राज्य घटना विरोधी जातलें अशें म्हणत आयरिश रॉड्रिगीसान मागिल्ली म्हायती दिवपाक गोंय राज्य विधिमंडळ सचिवान न्हयकार दिला. जाल्यार आयरिशान आतां स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनाक गाराणें घालपाचें थारायलां. 27 आनी 28 जुनाक गोंय विधानसभेत वेंचून आयिल्ल्या नव्या आमदारां खातीर 2 दिसांचे खाशेले प्रशिक्षण शिबीर दवरिल्ले. तातूंतल्यो डिटेल्स आनी खर्चाची म्हायती RTI अधिकाऱ्या खाला आयरिश रॉड्रिगीसान मागिल्ली. पूण RTI कायद्यात बसना अशें म्हणत विधिमंडळ सचिवान म्हायती दिवपाक न्हयकार दिला. We have said that it is exempt under section 8(1)(c) of the RTI Act, read with the rule of 37 clause 16. So I have followed all the constitutional provisions as well as the rules of procedure of the Goa Legislative Assembly. Then later on Advocate Rodriguez came in first appeal before me since I am the first appellate authority, and there today I passed an order dismissing his appeal. I have followed all the constitutional provisions as well as the Goa Legislative Assembly rules. Because similar information sought by me regarding the training session held for MLAs in 2012, the complete information was furnished to me in 2012. RTI वरवीं म्हायती दिवपाचो कायदो केल्लो मुळात शासकीय यंत्रणेत पारदर्शकता येवची म्हण गोंय विधानसभा RTIच्या परिघात येता. पूण आपणे RTI घालून मागिल्ली म्हायती दिवपाक गोंय राज्य सचिव कित्याक न्हयकार दिलो ताचेच अजाप दिसता. अर्जदार ॲडव्होकेट आयरिश रॉड्रिगीसान मिडियाक सांगले. She has passed an order dismissing the appeal filed by me, and in her order she has noted that giving the information to me would be interfering in the working of the house. She has in her order admitted that the rules of business of the Legislative Assembly, as stated by me in my appeal, have never been notified. At least she has agreed to that. Now, in which way would I be pressurizing the speaker or interfering with the functioning of the house? This is a finding which she has come to is very strange, because the RTI Act was enacted for transparency in governance, so that there is transparency and we come to know everything that the government or government institutions do. So the Goa Legislative Assembly, Goa Legislature Secretariat comes within the purview of the RTI Act. There is a PIO appointed, there is a first appellate authority appointed. So this whole thing is to deny information which is not permissible in terms of the RTI Act.
So now against this order, I would prefer an appeal immediately before the State Information Commission and let the State Information Commission decide. 2012 अशे तरेन आपणे सचिवालयातल्या कामकाजाची माहिती मागिल्ली आणि आपणांक ती दिल्ली, पूण आता माहिती दिवपाक सचिव अनमनता आयरिशान अजाप उक्तायतना सांगले. जाल्यार आयरिशाच्या ह्या आरोपाचेर विधिमंडळ सचिव नम्रता उल्मान हांणी दिल्ली जापय ऐकात. All that I had asked was information on that 2-day training session held for MLAs in the month of June this year, and I had also asked for total expenditure incurred on that event. So this is information which is available, and in by no stretch of imagination would it be breach of the privilege of the House. She in her order today states that furnishing this information would be breach of the information breach of the House, but she doesn't say how. तेन्ना कितें जालें, आतां there is a breach of privilege. That is why I have followed the constitution and I have taken this decision. गोवा 365 खातीर पर्वरेच्यान विन्सन रोजारियो. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राज्यांत दिसपट्ट्यो गुन्यांवकारी घडणुको घडत आसात. किटला वाठारांत दर दुसऱ्या दिसा चोरयो जायत आसात, जाका लागून गांवांतल्या लोकां मदीं भयाचें लाड निर्माण जालां. सुरवेक किटलकारीण देवळांत चोरी जाली. लोकांनी सीसीटीव्ही कॅमेरे लायिल्ले तेवूय चोरले. रस्त्या कुशीक वाडिल्ल्या ह्या झाडांचो फायदो चोर घेतात म्हूण नव्यान वेचून आयिल्ल्या पंच वांगड्यांनी रस्त्या कुशीची झाडांच कापून उडयली. पूण हे सगळे करून लेगीत प्रस्न तडीक लागतलो हय असो प्रस्न आतां निर्माण जाला. पळयात गोवा 365 चो रिपोर्ट. आज आमच्या फाटल्यान तुम्ही पळयतात हो जो गांव आसा हो किटल हो गांव आसा आनी हो फातर्पा पंचायतीच्या जुडिशियरींत येता. हो एक जो वॉर्ड आसा हो वॉर्ड कंप्लीट जो आसा हो ह्या किटला ह्या गांवाक आसा. ह्या किटला ह्या गांवाक जायत्यो बारीक सारीक चोरी जाले कडेन आसा आनी मोठ्यो जाल्यात त्यो म्हणल्यार देवूळ जे किटनगानीचे देवूळ आसा हे वर्सा एक फावट चोरले आसातच. कितले तेणी सीसीटीव्ही बसयले पूण सीसीटीव्ही चोरून गेले. गांवांत जितले लोक आसात हेंचे जे उदक तापोवपाचे भाणं म्हणात या तोप म्हणा हे भायर उरतात आनीक हे तोप जे आसात हे भायर उज्याचेर ते उदक तापयतात. हो बारीक गांव असले कारणान हांगा तेंचे सदांचे काम हेच आसा. आनीक खंय तरी चोरांनी हांगा भाणां तोप मोडक्यो पिकास खोरीं कोयत्यो ह्यो चोरपाचें हांगा चोरी चालू आसा. रोडा सायडीच्यान जितलीं झाडां वाडले कडेन आसात तितलीं झाडां कापपाचें काम केले कडेन आसा. तेणी पयलींच सांगलें जेन्ना पंचायतीच्या इलेक्शनाक जो पंच मेंबर उबो रावल्ले ताका तेणी सांगलें की आमकां हें काम करून दी म्हणून. कित्याक रस्त्याच्यान सायडीच्यान जर कोणी गोरू सुद्दां उडी मारून येयली या जनावर उडी मारून येयले ते कांय कळना आनीक ते कारण जाता की एक्सिडेंट जावपाक. म्हणून आज हे पंच आमचो स्थानीक जे पंच मेंबर आसा तेणी हें काम स्टार्ट केले कडेन आसा. आमी आमगे पंच मनीषा ह्या इलेक्शनाक रावचे पयलीं ते सांगलें आमी की निवडून येतकीर पयलीं आमची ही कामां करपा जाय म्हणून. एक पयलीं काम करपाचें रिजन म्हटल्यार पयलीं म्हटल्यार चोरी ही दिसान दीस वाडत आसा. आतां आमच्या गांवांत असो धुमाकूळ घातलेलो फाटल्या दिसांनी की चोरी कोण कोणाक तोप व्हरता कोण कितें भायर ते मुडकी म्हणटू पिकास भाणां सगळे वयल्ले आसा. म्हणून आमी ताका रिक्वेस्ट केलो आनी तेणी आमकां पयलीं सांगलें येतकीर आपण तुमची कामां पयलीं करतली म्हणून. म्हणटकीर आमी कालच्यान आमी पयलीं म्हणल्यार आमी ज्या देवळा कडच्यान आमी स्टार्ट केल्लें आसा काम आनी हे सगळे तुमी पळोवंक शकता सगळे चकाचक केल्ले आसा. आमी अशें केलां की हांगा चोरी खूब जाल्यात तुमच्या गांवांत. हय जाता खूब जाता. कोण चोर येता रातचे कोणाक दार धाडायता कोण खिळयो वाजयता. एक दिसा भुरग्यान आमगे सगळ्यान धरून एक चोरा धरलो त्या बद्दल तेजे फुडें कितें कारवाय जाली ती आमकां खबर ना. सो चोर हेमी भुरग्यांनी धरलो सगळें हे कडेन जावन ताका धरलो आनी पुलिसी सुवातीन केलो. पुलिसां पुलिसीन कितें कारवाय केला ती आमकां खबर ना. ज्या प्रमाणे आम्ही लोकांक सांगिल्लें की आमी रस्ते क्लीन करतले म्हणून त्या प्रमाणे आमी हें काम चालू केल्लें आसा. ह्या गांवांत खूब चोरी जाल्यो आनी लोकांनी आमकां सांगलें की रस्त्यार खंय तरी लोकांक चोरां लिपपा मेळटा म्हणून. त्या खातीर आमी पयलीं काम रस्तो क्लीन करपाचो घेतलो स्ट्रीट लायट घालपाचें घेतला.
आणि चतुर्थी पयली जी कामां कंप्लीट करपाची आसात ती आमी करतली आणि उरली कामां आमी आफ्टर चतुर्थी करतली. आनी कितें काम आसा अशें लोकांनी सांगलें कितें काम आसा ड्रेनेज, रोड्स आनी लोक जे कामां आमकां सांगतली ती सगळी आमी कंप्लीट करतली. ओके. म्हण ह्या गांवांत चोरी चड जाल्या आतां. चोरी जाल्यात, खूब जाला हांगा. म्हणजे हेजेर तूं आतां पुलिसे बी कितें इंडिपेशन दितलें की मातशी इन्व्हेस्टिगेशन कर म्हणून. गोवा 365 खातीर इतला साकून रमेश नायक रावत. मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष, नगरसेवक आनी इंजिनियरांनी सोमारा बायणा नुस्तें मार्केट आनी बायणा दर्यादेगेची पळोवणी केली. मार्केटा भायर नुस्तें विकप्याक लागून मार्केटांत बसपी नुस्तेकारांक त्रास जातात. मुरगांवचो नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिगीसान ते विशीं तिडक उक्तायल्या. पळयात. मार्केटात पयलीं नुस्तें विकताले ते आतां भायर नुस्तें विकपाक लागल्यात. ताका लागून मार्केटात बसपी नुस्तेकारांचेर अन्याय जाता. नुस्तेकारांनी शिस्त बाळगुची. लिओ रॉड्रिगीसान नुस्तेकारांक शिटकावणी दिल्या. बायणा नुस्तें मार्केटाची अवतिकाय जाल्या. नुस्तेकारांच्या धंद्याक मार बसला. देखून मुरगांव नगरपालिकेन मार्केटाचो प्रस्न तडीक लावपाचो थारायला. तशेंच बायणा दर्यार गणपती विसर्जनाचे सुवातेचेय ताणें पळोवणी केली. कंडिशन बेड हो पयलो रिपेर करपाचो आसा कित्याक कंडिशन पत्री पत्री गेलेले आसा पेंटींग करपाचें आनी आमचे म्युनिसिपालिटीन आहा म्हणजे आहा अंडर कन्स्ट्रक्शना वचून आहा तो पूण फाटल्यान एक जागा ताका लागून तो उरता 140 जागो तो आमचो जागो एक्वायर करपाचो ताका लागून तो उरता ताका लागून उरता. पयलीं आमी आमच्या इंजिनियराक उलयलो एमीक उलयलो तेणें सांगून दिला तेणें सांगता की समज ते बेगीन जाय जाल्यार आमी ताका रिपेर करचो एक 5 लाखाचे कितें एस्टिमेट जातलो म्हणटा तो रिपेर करून घेवचो आनी तो हे बायणा फीश मार्केट आमी लोकांक दिवचो रिपेर करून. तशेंच हांव बायणेकारांक सांगता की ते मार्केटान येवचें आनी हांगा नुस्तेकारांक गिरायक घालचें. ही आतां सद्या पयलीं 15-20 जाणां आसतालीं पळय हांव चोयतालो पळय आतां 4 जाणां आसात. तेंचो डिमांड कितें भायर कोण घेता नुस्तें तांकां वॉर्निंग दिवपाचें आनी भितर हाडपाचें. भितर येना जाल्यार तांकां मागीर तांकां पयलीं वॉर्निंग दितले आमी. समज भितर येना जाल्यार तेजें नुस्तें उखलून हाडटले आमी. तांकां हांव एक स्ट्रिक्टली वॉर्निंग दिता ते कोण भायर कोण नुस्तें घेता आमच्या बायणा ते यूथ बायणा यूथ रिक्रेशन सेंटर क्लबा कडेन थिंगा ते इंगता जंक्शनाचेर तांकां एक सांगूंक सोदता की तुमी येयाय भितर आनी ही मार्केट फायल रिपेर जाल्यार ती मागीर पोत्ती रिपेंड जातली की आमकां मार्केट रिपेंड मार्केटान हाडूना म्हणून आमी रिपेर करतून मागीर तांकां चान्स दिवपाना कित्याक एक फावट भायर मागीर तांकां बसपाक बी भायर दिवपाना. हांगा ह्या वाठारांत बायणा एरियेन म्हणटा ते सड्या भागांतले आनी बायणा भागांतले सगळे जे आमचे हिंदू भाव आसा जे गणपती पुजता तेंचें विसर्जन हांगा जाता आनी हें विसर्जन करतना भावीक खूब जाण येतात आनी तेन्ना हांगा एक मेस आसता सो ताका लागून आमी हांगा इन्स्पेक्शन केलेलें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आमचे कडेन म्युनिसिपालिटी सगळे इंजिनियर्स आमचे कडेन आसा. हांगा फोकस जे आसा लायट सगळ्यो पळोवपाक ती लायट बसोवपाचो आमी हांगा प्रयास केल्लो आसा आनी फूल एरिया जी आसा ती क्लीन करपाची हांगा गॅमन इंडियन हांगा घाण करून दवरलेली आसा तेंच्यांनी सुद्दां सांगलां की त्यांनी एरिया आमी क्लीन करून दिता म्हणून. सो हे ती पयली जावपाची गरज आसा आनी ती खरोखरच आमच्या चेअरपर्सन आमच्या कावन्सिलान बरी इनिशिएटीव घेतलेली आसा ही सगळी आमची साफ सफाई जाता. इतलेंच न्हू जाल्यार हांगा आमी ज्या गणपतीची फुलां जी आसता जे हार ते घालता ती हांगा बेश्टीत खंयचे खंय कुंपयता आसतले खंयचे बेश्टीत उडयतात ते ताका लागून आमी एक प्रोविजन हांगा केल्लेलें आसा की हांगा तेंचे एक हार उडोवपाची एक बंद करपाची पळयल्लें. आता 31 आमची गणेश चतुर्थी आहे म्हणून आम्ही मुखेल डिसिजन घेतलं की आम्ही जे विसर्जन जे स्पॉट आसा जसं बायणा बीच खाडावडे बीच वाडेम लेक ते आम्ही क्लीन करपाचे आम्ही प्लॅन केला. तशेंच हो बायणा बीच जो आहा तो मेन स्पॉट आसा. हो आख्खे मडमुगाचे जे लोक आसा पब्लीक ती आमचे विसर्जन हांगा येतात म्हणल्यार सड्या वयले वास्कोचे बायण्याचे मांगरातले सगळे गणपती हांगा येतात. सो आमी आयज हांगा येयला आनी आमी हांगा जितले जे गार्बेज हांगा आसलो प्लास्टीक आनी पेपर कितें आसलें ते आमी क्लीन केल्ले आसा. तशेंच हांगा जे वाटेर जे गणपती येता तो सड्यावयलो गणपती सगळ्यात व्हडलो आसा सो ते झाडाक बी लागच्यो न्हू म्हणून आमी आयज ही कटींग सुद्दां केल्ल्या. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. चवथीक आतां थोडेच दीस उरल्यात. लोकांचो घाई बोवाळ पळोवपाक मेळटा. हालीं रेडीमेडचो जमानो माटोळेचें सामान बाजारांत येता पूण अस्नोडा नानोडा वाठारांतले तरणाटे वर्सान वर्स चवथीचे माटोळेचें सामान रानांनी वचून हाडटात. पळोवया तांची सैमीक पुंजावणी.
ते मार्केटान उपलब्ध असतात पूण तेंचे रेटी बिटी आमकां हें ना तेका लागून आमचे एक खेड्या गांवांची एक प्रथा जी आमी आतां रानान आमकां हे सामान मेळटा सगळें ते आमी रानांतल्यानूच सगळे जाण हाडून हें करता कित्याक ती मजा एक वेगळी आसा हे टायमार हें करपाची सामान आनी बरें आहा हें करपाक. आयज आमी हांगासर पोरू येयल्ले तशेंच ह्या वर्सा आतां आमचे सगळे मित्र आहे आमचे नानोडचे सगळे मित्र सूरज विकास तशेंच अमित हे बाकीचे सगळे येयल्ले आसा ते पोरू जशें आमी सामान हाडूंक येयल्ले तशेंच अंदूय येयल्ले आसा तेन्ना आमकां हांगासर कांगल्यो शेरवाडे कवनाळा तशेंच माट्टुला आनी खूब आनी वेगवेगळे सामान आमकां मेळ्ळें हरण बी तशें खूब मेळ्ळें आनी हे सामान म्हणजे अशें की जंगलान आहा ते काडूंक एक तरेची उमेद येता आमकां की सगळे मेळोन एक अशें ते पारंपारीक हे आमी अशें चालू ठेवपाक जाय कारण हे रानांतले सामान आमकां हे मेळटा म्हणजे अशें तयार जाता ते आनी तेतून जर हेतून खूब फरक आसता की बाजारान वचून विकत हाडप त्या पेक्षा जर अशें मेळोन एक सगळ्यांचे हेतून उत्सव निर्माण जाता आनी बऱ्यापैकी आमकां एक हे मेळटा हितून हे करपाक. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. उद्देगीक विकास महामंडळाची वर्सुकी सर्वसाधारण सभा जाली. आयडीसी प्लॉट दिल्ल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांकडल्यान थकबाकीची वसुली, आयडीसी इस्टेट्स आनी कोळसो ब्लॉकांतल्या मुळाव्या सुविधांनी सुदारणा करपाक अशा मुखेल मुद्द्यांचेर चर्चा केली. सरकारी कर्मचाऱ्यांक प्लॉट दिल्ले त्या वेळार आयडीसीक तांचे कडल्यान महसूल मेळनासलो. आता आयडीसीन काळांतरा सयत आपली सगळी थकबाकी वसूल करपाचें थारायलां. ही जमीन कर्मचाऱ्यांकडेनच उरतली अशें आयडीसीचो अध्यक्ष अलेक्स रेजिनाल्डान सांगलें. The plots which were given for employees also, even that we have taken up. Government has given already approval for clearing those files. But revenue to the IDC is the utmost. Care will be taken to see that what is due to the corporation, there is no compromise, including interest and including penalties and soglen. No, those plots were already tendered and given to them before. It was a process which was, given to them and then held back. So government has given approval. Even we are taking case by case basis. We are not clearing everybody together at one go. गोंया खातीर कोळसो ब्लॉक ना. सरकारान परवानगी दिली जाल्यार आयडीसी केंद्रा मुखार ब्लॉकाची मागणी करपी प्रस्ताव दवरतली. ह्या ब्लॉकाचो व्यापार उद्योगा कडेन न्हय जाल्यार वीज कंपन्या कडेन संबंध आसतलो. रेजिनाल्डान सांगलें. कोल ब्लॉकाचो इश्यू कोल ब्लॉक आज येयल्लो. इट वॉज आय फॉरगॉट टू मेन्शन. कोल ब्लॉकाचो इश्यू कोल वी हॅव whatever coal was allotted for Goa, we don't have it anymore. It's gone. Madhya Pradesh allotment also is lost. I mean, we don't have it. Now we have a proposal where we are putting it to the government, where if government approval is there, we will tell you that too for trading. But then we can't discuss anything because modalities, because we have got no mandate. That's what. So we can't discuss now because we have no mandate. If government gives us approval, then we will tell you. रेजिनाल्डान वेर्णा आयडीसीचो राउंड 3 उद्देगीक प्लांटाची निविदा ई टेंडर आणि ई लिलावा वरवीं उक्ती करपाची घोषणा केली. We have in fact started round 3. We have in fact we want to tell you that we have quite a high number of people applying for it, or rather we come to know how many people are trying to get to the website. So we have seen that there are almost 15-20 commitment applications that are coming for the plots. आमी गोंयकारांक पासून जावं सगळ्यांक आमी हें करपाक सोदताय, एकोमोडेट करूंक सोदताय. प्लीज फील फ्री. इट इज गोइंग टू बी ट्रान्सपेरंट. यू कोट, यू सी दॅट यू ऑल अप्लाय. रेजिनाल्डान सांगलें आयडीसी इस्टेटींतल्या मुळाव्या सुविधांनी केंद्रीय येवजणो गटशक्तीच्या माध्यमांतल्यान सुदारणा करतले. लतम बारसे, देन वेर्ना, concentrating on 2 IDCs estates like Verna and Latam Barse. There are more takers for both. Infrastructure म्हणल्यार roads, raw water, purified water, as well as internet and all those facilities, and more so connectivity. Roads म्हणटा सारखे गरजेचे. Works will be tendered, and whatever we can get help from the central government on Gati Shakti. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. फुडल्या 4 दिसांक कांय वाठारांनी गडगड घालत पावस झडटलो. पावसाक वाऱ्याचोय सांगात मेळटलो. 1 तारखे उपरांत हवामानाची खाशेली शिटकावणी ना.
दर्या खवदळिल्लो आसलो तरी गोंय आनी महाराष्ट्राची दर्यादेग वाठारांतल्या बोट धन्यांक हवामानाची खाशेली शिटकावणी ना. ह्या काळात व्हडल्या ल्हाराची शिटकावणी ना. फुडल्या सप्तकांत पावस पडपाचो अदमास आसलो तरी तापमान 30 डिग्रीच्या लागसार उरतलें. फाल्यां चडावत आनी उणें तापमान 32 ते 25 डिग्री उरतलें. 1 तारखे मेरेन गडगडाचो पावस. फुडल्या 4 दिसांक पावसाक वाऱ्याचो सांगात. चडावत आनी उणें तापमान 32 ते 25 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्याक खाशेली शिटकावणी ना. व्हडल्या ल्हाराची शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.